मिसाक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया A2 पेज 1 A2 आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझे उतर आशेवन आयकून जिवीत आमचें सारकें बोलून एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मगाच्या भाव भयणांनो, आयचो सेवादोर आमकां आपयता प्रवादी कशें जिवंक. जायते फावटी आमी चुकता. आमच्या बातिजमान आमकां प्रवादी यादनीक आनी राय म्हूण मागतात, पूण वकेसांव आमी आमच्या जिवितांत जिवंक चुकल्या. तर प्रवादी कशें आमी जिवंक ह्या मिसान आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बरोबर देवाचे काकुटीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. एपासोद बाय घेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्याक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ धीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राज्य चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेली वाचो. एकदा अमासियान आमोसाक सांगले, आरी प्रवाद्या चोल, जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो गिरास जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेताळांत आमकां आनीक संदेश सांगूं नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदिर. आमोसान अमासियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड पडयतालो, पूण खुद सर्वेस्परान म्हाका इण राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चोल, म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकर. आमचो सबाब जावं दी. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. परतून म्हणया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तेंची दिवन आयकात. खरेंच शांतीची खबर दिव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्तांक, ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या, आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक बेगीन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतलें उपजतलें आनी स्वर्गार धांवन आमचेर देंवतलो नितीचो उसवाड. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाड. नीत चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा, आनी दोयीन आमची सोडवण कर. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिठे वेले वाचो. देवाक, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबे सर्गींच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचच्या आदीं आपणा मुखार पवित्र, खतावीण, मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोबे मिचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे खुशेची उदार येवजणी आपल्या मोगाच्या पुता सोबे आपणे आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोबे ताच्या रगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसोली. इतली व्हड देवाचे कृपेची क्रेस्तकाय आपले उगोणीत जाणबायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबामपणान ओतली. आपले खुशेचो गूठ ताणें आमकां उगडावपा केलो.
आदींच आपल्या भलेपणान क्रिस्ता सोबें थारायलेली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काळ भरतोच स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसा तितलेंय एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाला एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देव आपले खुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्माणा प्रमाणे आमकां जेजू सोबें आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच ताचेर भावार्थ थेवतली पर्जा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमिली. पूण आतां तुमी जुदेवनूय त्या लोकांक स्वताचो संदेश आयकला. म्हणजे सोडवणीची बरी खबर आनी ती तुमी मानून घेतल्या. आनी देवान आपल्या भासायलोल्या पवित्र आत्म्यांचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोबें आपली म्हूण खुणायल्यांत. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इशारो. हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाचीं जातल्या आनी हे परी ताचे मोहिमेची वाखाणणी करतल्या. देवाचें उतर. देवाचे वडकर. उद्गार. Sorbes porak soisur, sorbes porak soisur, sorbes porak, sorbes porak, sorbes porak soisur. Jesu bapace utortum, tacia mogaci coborsa. Jesu Carlo cantus marti, amca bapashi pavunche. Sorbes porak soisur, sorbes porak soisur, sorbes porak, sorbes porak, sorbes porak soisur. Sorbes por तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माकू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या ओतम्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेर कांयच व्हरोना जावंक न्हंय बुती, न्हंय दांडो, न्हंय म्हूण पेंगतांक दुडू, बोगोर पांयांक वाणो घालूंक, पूण दोगदी आंगली नेसना जावंक ताणें तांकां फर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान भितर सरशात, ते सुवातेर भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते सुवातेले भायर सरून तुमचे पांयाची धूल झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवाचन कोत्ताले
आनी खूब देंवचार काडटाले आनी साबार वायटाकारांक तेल लावन बरें करताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, सुरवातेच्या उतरांनी हांवें म्हणलेलें आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता प्रवादी कशें जिवंक. आनीक जेन्ना आयचे पयले वाचपाचेर आयचो म्हजो नियाळ ह्या पयल्या वाचपाचेरूच आसतलो. प्रवादी आमोस जो बाकीत कोत्तालो तो अशें म्हणटा की आपूण प्रवाद्याचो पूत न्हय, आपूण प्रवादी न्हय, आपूण एक सादो मेंढरांक राखता तसलो मनीस आसलो. आनीक तुय जेन्ना तो मेंढराक राखतना देवान सर्वेस्परान ताका आपयलो आनीक सांगलें, वच म्हजे पोरजेक बाकीत कर. आमच्या जिवितान जायते पावटी जेन्ना आमकां कसलेच इगोज मातयेचो वावर करूंक जेन्ना पादविगार आपयता, जायते पावटी आमकां संवय आसा की म्हजे लागीं जायना. अशें आमी म्हणटा, हांव एक सादो मनीस, हांव एक सादो शेतकामती, अगोडेक हांव सादो तेवयो, अगोडेक हांव एक शिक्षक, म्हजे लागीं जावचें ना. आय एम नॉट अ ट्रेन्ड पर्सन. प्रवादी आमोस तशें ताणें करूंक ना. देवान ताका सांगलें आनीक देवाच्या उतराक ताणें पालो दिलो. आनी म्हणटच आमच्यांनी जेन्ना आमी म्हणटा आमी सादी मनशां, जरी तर हांवें इगोजेन बातिझम गेला, हांवें इगोजेन बातिझम घेतला जाल्यार हांव एक प्रवादी. म्हणटच आमी जी सगळीं जी क्रिस्तांव ज्या फिरगोजेन बातिझम घेतला ती प्रवादी, यादनीक आनीक राय, तांकां आमकां सगल्यांक यादनीक मागता. म्हणटच आमकां सगल्यांक हें आव्हान आसा, ह्या प्रवाद्याचो वावर फुडें व्हरप. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, प्रवादी म्हणल्यार कितें आनी प्रवाद्याचें काम कितें? पयले सुवातेर प्रवादी जो आसा तो देवाच्या नांवान उलयता. सोबे माजार देवाच्या नांवान तो उलयता. हें जावन आसा पयलें काम, देवाच्या नांवान उलोवप. आनी म्हणटच आमी प्रवादी कशें आमी म्हणटल्या जेन्ना देव जेन्ना आमकां वावर करूंक आपयता, जेन्ना आमकां पादविगार घोडेक आपयता, घोडेक प्रवाद्या भाशेन आमी जे व्हडले व्हडले प्रवचन करपी प्रवचन करतात, देवाचें नांव परगट करतात, ते भाशेन घोडेक आमचे लागीं जावचें ना. बिस्म साहेब जशे परी व्हडले व्हडले जायते पोरचेक प्रवचन करता, ते भाशेन घोडेक जावचें ना. ओ बिशप रॉबर्ट बॅरन आनीक स्वर्गेस्त बिशप फ्लुंटन सीन जे भाशेन प्रवचन करतलो ते भाशेन आमचे घोडेक जावचें ना. पूण आमी सादेपणी देवाचें उतर उलोवंक आमचे दिसपट्या जिवितान आमच्या कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आनी हें कशें घडटा? पयले सुवातेर आमचो जो भावार्थ आमच्या जिवितान आसता,
भावार्थाची चाल आमच्या ओंठाचेरूच आसूंक जाय. घोडेक जेन्ना सोबे माजार कोणें म्हाका आदार दिलो, घोडेक ह्या उतरांनी हांवें ताका म्हणलां काय, देव बरें करूं, देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं, अशें आमी म्हणटा काय. घोडेक जेन्ना आमी खंय जेवणाक आपयता, कोणूच आमकां जेवणाक आपयता, घोडेक घोडेक बातिजमाचें जेवण आसत वा काजाराक जेवण आसत, थंय सोबे माजार घोडेक आमी मागणें कोत्ता काय, जेवच्या आदीं हांव म्हजो ग्रेस म्हणटा काय. तर हे धाकटुल्या कोन्यांनी आमी प्रवादी जावंक शकता. म्हणटच आमच्या देखी वरवीं घोडेक व्हडलें प्रवाचन करपी मनशा सारके आमी जावची ना, पूण धाकटुल्या कोन्यांनी आमचो जो भावार्थ आमच्या जिवितान आसा त्या भावार्थाक आमी साक्षी दिवंक चड गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, दुसरी वस्त एक प्रवादी कसो म्हज्यान जिवंक जाता, आनी त्या म्हणल्यार जो भरवसो म्हज्या जिवितान आसा, जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी, आनी हो भरवसो, ह्या भरवशाक आमी साक्षी दिवंक जाय. जेजू म्हज्या जिवितान आसा म्हणटच हो भावार्थ म्हज्या काळजान आसा, त्या भावार्थाक आमी साक्षी दिवंक जाय. कोणें आमचे लागीं विचारलें, तुजो भावार्थ कितें? जायते पावटी आमचे लागीं भावार्था वयर आमी सांगूंक चुकता. जायते पावटी जेन्ना भुरगीं जेन्ना जी काजार जावंक येतात, वा कोण पोदोन मोदोन जावंक चीट व्हरोंक येतात, तेन्ना ताचे लागीं दोतोन तर विचारल्यार दोतोन जाणा, आनीक सोतमानता तूं जाणा, कित्याक सोतमानतान आमचो सगलो भावार्थ आसा. जायते पावटी तांचे लागीं जायना, ही सोतमानता म्हणून देखून जायते पावटी जायना. म्हणटच जो भावार्थ जो आमकां मेळ्ळा, जेजू क्रिस्ताक लागून आमी ताचो पाटलाव कोत्ता, आमी क्रिस्तांव, कोणाक लागून आमी क्रिस्तांव आनी कित्याक लागून आमी क्रिस्तांव, हो भावार्थ कोणें म्हजे लागीं विचारलो जाल्यार ताका आमी सांगूंक आमचे लागीं जावंक जाय. म्हणटच एक प्रवादी जो भितर ताचेर जेजून बोल्लोलो मनीस, म्हणटच जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिवंक आमकां चड गरजेचें. तिसरी वस्त, एक प्रवादी जे प्रवाद्याचें काम जावन आसा, वायटाचेर निशेध मारूंक. ह्या संवसारांत जायतें वायट घडटा. ह्या संवसारांत आमी पळयता, जेन्ना तूं कसलेय भ्रश्टाचाराचेर उलय, वा कसलेंच जें कितें आंकडे चलता ताचेर उलयलो जाल्यार जायते दुमावलो आनी दूख सोसूंक पडटा. आमी निकतेंच पळयलां स्टॅन स्वामी जो दलितां पासत झुजतालो, ताका धरून टेररिस्ट म्हूण बोणकुणीन घालो. आनीक तुमी जाणात तो त्या बोणकुणींतूच सोंपलो. जेन्ना फादर बिस्मार्क जायत्या ह्या गोंयच्या जे गोंयांत वायट घडटा ताचेर निशेध मारतालो, ताकाय जिवेशी मारलो. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा, जेन्ना बायग्योंत जुआंव बातिस्तान जेन्ना ताणें हेरोडाक सांगलें की तूं कोत्ता तें सारकें न्हय, तुज्या भावाचे बायले सांगाताक तूं जियेताय तें वायट, आनी हाकाच लागून आमी पळयता ताका धरून बोणकुणीक घालून ताचोय प्राण काडलो. म्हणटच एक प्रवाद्याचे वावर जावन आसा निशेध मारपाक. जें वायट घडटा ताचेर आमी उलोवंक जाय. जायते पावटी आमी चुकता. जें वायट घडटा तेन्ना आमी म्हणटा म्हाका कित्याक पडलां, हो वावर म्हजो न्हय. पूण जरी तर एक क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव एक प्रवादी देखून वायटाचेर निशेध मारूंक चड गरजेचें.
आनीक चवथी वस्त जी आमी जेन्ना प्रवादी कशें जियेतले तेन्ना तुमी तयार जावंक जाय टू बी अनपॉप्युलर. बी रेडी टू बी अनपॉप्युलर. जो कोण मनीस तोंडार सांगता त्या मनशाक जायते पावटी लोक हेट कोत्ता, ताका पयस दवरता. पूण जेजू आमकां सांगता माथेवाचे 5व्या विसरान 12वी वळीन आमकां सांगता, म्हज्या पासत तुमकां दुमावलो दीत, तुमकां अपमान करीत, भियेनाकात, स्वर्गार तुमकां व्हड मजुरी आसा. म्हणटच जरी तर हांव एक प्रवादी कसो जियेताना म्हाका सगळ्यांनी बरो कसो लेखूंक जाय म्हूण जियेता, सगळ्यांक आपूण बरो म्हूण दाखोवंक सोदता, तो एक फोटकिरो प्रवादी, सारको प्रवादी न्हय. आनी म्हणटच मोगाच्या भाव भयणांनो, आयचो सेवादोर आमकां आपयता की प्रवादी कशें जिवंक. आनी प्रवादी कशें आमी जियेतल्या जाल्यार आमी देवाची भावना आमी जाणा जावंक जाय. आनी देवाची भावना तर आमी जाणा जातल्या जाल्यार आमकां चड गरजेचें आनी एकूच वस्त ती चड गरजेची की मागण्यांत बसून रावंक. जरी तर आमी मागण्यांत बसून रावना जाल्यार देवाची भावना आमकां कळची ना आनीक देवा पासत आमी उलोवंकूय शकचे ना. तो आयचो सेवादोर आमकां आपयता आमी प्रवादी कशें जिवंक. तर जे पावटी आमी प्रवादी कशें जिवंक ना आमी चुकल्या तर ह्या मिसान आमी कृपा मागुया की जे आमकां बातिस्मान मेवता प्रवादी राय आनी आदनीक हे वकेसांव जिवंक ह्या मिसान आमी कृपा मागुया. भावार्थ आमचो उच्चारुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यार वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरितान सल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निटी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, से दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तांच्या मेल्यांची मुसुमी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोड्योच आमचो घरचो आमी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. पाप साहेब फ्रांसिस्कान गोवळ्यांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले परगोटणेंतल्यान जिविताचे नवसरणेची वाट आपल्या हातान घातलेले पुर्जेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचो देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच अंतर करिनासतना पोरजेचे खरे आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमचे पासत मागुया. आमी सगळ्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक पोरशी अणभवून आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताचे चाली रिती वरवीं ताच्या मोगाचे परगोडणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. कोश्टोतल्या पासत मागुया. कोविड-19 ही महामारीक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां कोश्टां दुखीक सांपडल्यांत. जंय घरांनी वो हॉस्पिटलांनी
आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. मोगला बापा, ह्यो आमच्यो तळयोच करचो आनी काळजाचे आवडे आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार ते दयेन मानून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटोनीचें गायन C38 पेज 44. C38. Moce suche, moce duche, dolmoleia di sace, bobuinaci, sacricuru, kushakai duciwanu, ducas papa sur moce, dita Kane, tu cats montau sur moce, tu ceste corcashele, tu cats papa sur moce, dita tu cae cane, tu cats montau sur moce, tu ceste corcashele. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मात्तले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसंद करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची कालचां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय नुबात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाचे देवा, सर्वकाल्यानी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरेतान जळून घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कित्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार बोला तुज्या मोहिमावान. उंच सर्गी तुका चोय चोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका चोय. उंच सर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोचूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कलराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काळ सुखां समर्पिता. तुज्या मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवन जुझे, भाग्यवन धर्मदूत, भाग्यवन जुझेबाज आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तायबणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राज्य चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर हेंचें म्हाका फावना, तुमच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायनाचोन D42 पेज 71. D42. तुझेच पाटल्यान नेता जेजू आमच्या गोव्या उखीन आमी मोरता
patlian neta Gesù amcia curia Buche nami morta Gesù amcia unia Civitacia Uktia marga Gesù amce Viso wasta Oroniatlia Sukya sakya Gesù amce Utkatikan Civitacia Uktia marga Gesù amce Viso wasta Oroniatlia Sukya sakya Gesù amce Utkatikan Ducis patlian neta Gesù amcia curia Buche nami morta Gesù amcia unia Ducis patlian neta Gesù amcia curia Buche nami morta Gesù amcia unia प्रार्थना. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन पोत्तून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. शेवटाचें गायन F21 पेज 95. F21. Aicolia utracia usmaran Sonsarata mi butsumsai Civitacia unia osnan Sonsarata mi butsumsai Hekamogan ahani bawarta Sodas kori Kristau sauja Sasnacha civitawatir Tuam kasama nor dunia Ekamogan ahani bawarta Sodas kori Kristau sauja Sasnacha civitawatir